कंत्राटी पद्धतीचेर फाटले जायत्या वर्सां सावन काम करपी सांखळे पेडणे आनी वाळपयच्या पालिका कामगारांची सांखळे सभा जाली। हे सभेत 4 थाराव पास जाले। हे थाराव खंयचे ते पळोवया। 25 ते 30 वर्सां जाल्ले आनी दिसवळ्याचेर कामाक आशिल्ल्यांक कायम करचे। पीएफा वरवीं जमा केल्ले पयशे निवृत्ती उपरांत वा अवकाळी मरणा उपरांत कामगारांक दिवचे। जांकां पीएफाचे पयशे अजून मेळूच ना तांकां ते बेगोबेग दिवचे। अजून पयशेच मेळूंक नाशिल्ल्या कांय जाणांक पीएफ कार्ड दिवचे, नोकरेची सुरक्षितताय दिवची। ईएसआय वरवीं जमा जाल्ले भलायके खातीरच्या विमांचे पयशे तांकां दिवचे। मागण्यो मान्य करपा खातीर सरकाराक आमी 1 म्हयन्याची नोटीस दितले। जर ह्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार कामगार नेतो पुती गांवकारांनी दिली। सध्या अधिवेशन हांगा आपयल्लें म्युनिसिपल वर्करचे पेडणे सांखळे आनी वाळपयचे आसा। तर तांचे बेजीक डिमांड जे आसले ते डिमांड आमी ठराव घेवपा खातीर हांगा आपयल्ले। तातूंत आमी 4 ठराव घेतलेले आसात। एक हे गेली 25-30 वर्सां 20 वर्सां काम कंटिन्युअसली काम करतात डेली वेज म्हणून तांकां रेगुलरायज करचे। जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा किरपाल वर्सीस गाजियाबाद त्या जजमेंटा प्रमाणे जे वर्करांक कंटिन्युअसली काम करतात तांकां सगळ्यांक रेगुलरायज करचे। स्टेट गव्हर्मेंटाचें गोवा गव्हर्मेंटाचें 1986 एक जजमेंट आसा, आपले ऑर्डर आसा, नोटिफिकेशन गॅजेट नोटिफिकेशन आसा आनी तातूंत म्युनिसिपल वर्कर आसात गोंयच्या तांकां पगार कसो दिवचो हें तातूंत ठरयल्लें। हे सरकार येयल्या नंतर हे इम्प्लिमेंट करिनात, ते इम्प्लिमेंट करचे अशें आमी एक डिसिजन घेतलां। आनी हें जर आमी 1 म्हयन्याची नोटीस दितले आनी ह्या 1 म्हयन्याच्या नोटीसीन जर कांय करिना जायत, कारण सरकारान डिसिजन घेतलां आमी रेगुलरायज करतले म्हणून कॅबिनेट हितून गेल्या बजेटान प्रोविजनूय केलां अशें सांगलां, पूण ते अजूनय इम्प्लिमेंट जायना। तर ते इम्प्लिमेंट करचे असो एक आनी नाजाल्यार 1 म्हयन्यान आमी आमचे फुडली जी स्टेप आसा एज्युकेशनाची ती आमी घेतले अशें आमी निर्णय आजचे मिटिंगान आमी ह्या अधिवेशनान घेतलेलो आसा। आमी सांखळेसून खुबश्यो गोश्टी ज्यो लेबरांक ओरिएंटेड आसतल्यो, ज्यो पीएफ आसतल्यो, ईएसआय आसतल्यो किंवा बाकीच्यो तेंच्यो बेनिफिट्स आसतल्यो त्यो खूब प्रमाणान लक्ष घालून हांवें तरी खास चेअरपर्सन आसतना लक्ष घालून त्यो स्ट्रीम लायनीन आसच्यो हेजोय काळजी घेतलेली। पूण तरी आसतना खुबश्यो गोश्टी तेंच्यो फाटी उरल्या, जशे ईएसआयचे कार्ड्स म्हणटले जावं आनीक कितें फॅसिलिटी आसतले। आमी जशें आमच्या पुती बाबान सांगलां, आमी पळयलां एक्सिडंट जर जालो कामाक ऑन ड्युटी आसतना कितें ताका लागलें कितें जालें जाल्यार ताका लीव मेळनासली किंवा तो वेजीस तांकां भरून मेळनासलो, हें आमी स्वता अनुभव घेतलेले आनी हांव चेअरपर्सन आसतना सुद्दां आमच्या कडेन कायद्याच्या दृश्टीन कांयच फॅसिलिटी नासल्यामुळे आमकां तांकां कितें दिवंक मेळनासलें। आमी ह्या माध्यमांतसून कन्सर्न मिनिस्टराक आनी सरकाराक जशें तेंच्यांनी नोटीस दिवपाचें थरयलां, आमी सरकारा कडेन बी रिक्वेस्ट करता। आनी हेज्या पयलीं हांव चेअरपर्सन आसतना कन्सर्न मिनिस्टराक हांव 2दा तरी मेळ्ळो की तांकां रेगुलरायज करचें, तांकां वेवस्थीत तेंच्यो लिव्स आसतल्यो, अदर वेजीस आसतल्यो किंवा तेंचो पेमेंट आसतलो, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां एज पर द रूल मेळच्यो, ज्यो मेळना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।